नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. हरमल खुनाचे केशीत सोपिल्ल्या अमर बांदेकराचो हड्ड्यार आणि तकलेक ब्लायंड फोर्सान मार लागिल्ल्यान जीव गेलो. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता. मजगती अमराक बडोवपी आनीक दोगांक मांद्र्या पुलिसांनी धरल्यात. ललित ठाकूर आणि गोपाळ दास ह्या हिमाचलच्या दोगांक अटक. सोमारा एकल्याक धरिल्लो. अमराक मारतानाची फुटेज सीसीटीव्हीर. नमस्कार. 26 तारखेक हरमल बिचाचेर सांचे 6:30 वराचेर एक मर्डर जाल्ले आणि त्या मर्डरान सुरेंद्र कुमार हो हिमाचल प्रदेशचो 39 इयर्स एज एका ताब्यान घेतलेलो, अरेस्ट केल्लो. 2 तासान मांद्रे पोलीस यांनी कारवाई केली. त्या उपरांत आयज परत 2 जणांक जे दुबावीत आशिल्ले तांकां सध्या ताब्यान घेतलेले आसात. ते CCTV फुटेजीन ते मेळ्ळेले आसात. तांचे नांव अशें आसात ललित ठाकूर हो 24 इयर्स एज आसा आणि तो हिमाचल प्रदेश हांगातलो आसा. आणि दुसरो जो आसा विभीषण दास, गोपाल दास अशें ताचें नांव आसा आणि 26 इयर्स एज आसा. आणि होय जो आसा हिमाचल प्रदेशाचो आसा. एकंदर जो अमर बांदेकर हेचे मर्डरान पयलीं जे एका एक्युजाक अरेस्ट केल्ले तो त्याच्या उपरांत आयज दोगांक सुद्दां परत अरेस्ट करपाक आयिल्ले आसा. आणि फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा नॉर्थ SP च्या खाला DYSP शिरोडकर आणि मांद्रे PI शरीफ जॅकीस हे फुडली इन्वेस्टिगेशन करीत आसात. तांच्या फॅमिलीची एकच मागणी आसा की आपल्या भुरग्याचे मर्डर जाले आणि त्यांचेर मर्डर केस घालचे म्हणून. पोलीस सुद्दां त्याच वेन इन्वेस्टिगेशन करीत आसात. आणि काल जीत आरोलकर हांच्यांनी सुद्दां सांगलें की तांच्या फॅमिलीक जस्टीस हे मेळटलें म्हणून. सध्या 2 जण मेळ्ळे की ललित ठाकूर आणि दुसरो जो आसा विभीषण कुमार गोपाल दास असे 2 जणांक सध्या मांद्रे पुलिसान ताब्यान घेवन फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. गोयच्या बिचावेल्या शेकांचो कारभार धडना. हरमला 12तले 10 शेक भायले चलयतात. गोंयकारांनी आपल्या नावार शेक घेवन भायल्यांक चलोवपाक दिल्यात म्हणून काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर मिडिया मुखार उलयलो. भायल्यांची खंय दादागिरी. सामान्य गोंयकार बेकायदेशीर गजालींचेर आवाज काडटा जाल्यार ताका मारतात. घडला ताका खंय सरकार जपसालदार. काँग्रेसीचो आरोप. म्हजो ओपन आरोप आसा आणि म्हजो चार्ज आसा की ह्या 12तले 10 तरी भायल्या लोकांक दिल्या. 10 तरी भायले लोक हिमाचलातले लोक चलयतात. आता एज पर पॉलिसी पॉइंट नंबर 8 सब क्लॉज D क्लियर कट सांगता की सबलेट करपाचे ना म्हणून. जाल्यार जी घटना जाली, ज्या शेकाचेर ताका मारलो, ज्या शेकाच्या स्टाफांनी येवन ताका मारलो, ते शेक आज हिमाचलाचो मनीस चलयतालो. कसो चलयतालो? टुरिझम डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना, कोस्टल पुलिसाचें लक्ष ना. एक गोंयकार साधारण जर आज आवाज उठोवपाक गेलो फॉर इलिगॅलिटीज ताका मारून उडयतात. आज 1 वर्स फाटीं जेन्ना मांद्र्या मुख्यमंत्र्यान बरें थंय भाशणां करून पुलीस स्टेशन ओपन केलें, लोकांक दिसलें आतां की मांद्रे पुलीस स्टेशन जाल्यार क्रायम रेट मातशी देंवतली म्हणून. पूण ज्या दिसासावन तें पुलीस स्टेशन जाल्यार क्रायम रेट वाडत आसा. भेडशे दोड्यामार्गार फुटिल्ल्या तिराळीच्या कालव्याचें काम नेटान चल्लां. फुडल्या 3 दिसां भितर काम सोंपोवपाक यत्न चल्ला म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. कालवो फुटिल्ल्यान फाटले कांय दीस बार्देस पर्वरे उदक ना. सद्याक आमठाण्या सावन सप्लाय सुरू केला. लोकांच्या उदकाक हाल. टँकर आणि उदका पुरवण. रेट दोबरात. लोक विटला. खासा रिपोर्ट. 4 बजे सीलिंग नीचे बांध के 5 बजे सुबह में ओपन हुआ गेट. फुल नाइट काम कर दिया उन लोगों फुल नाइट, संडे से फुल नाइट चल रहा था. डे नाइट. ने. अभी पानी शुरू हो गया है ना. जी अभी चालू हुआ. और ये उधर पंप बिठाया हुआ. पंप वगैरह ये जब तक चालू था संडे से सर, ये जब तक वो गेट नहीं ओपन हुआ था. पुराय बार्देसान फाटले 7 दीस उदकाची शॉर्टेज जाल्ली. हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता. कारण जी उदकाची दिलगिरी जाल्ली पळय न्ही, ते आमच्या तिलारीच्या कालव्याक भगदाड पडलें आणि उदक हांगासर येयना जालें. ताजी खरें म्हणजे अल्टरनेटीव अरेंजमेंट आमी आमठाण्या धरणांतल्यान केल्ली. पण आमठाण्या धरणाची गेट खरें फाटल्या 5 ते 6 दीस ते आमच्या इंजिनियरांक उगडूंक ना. म्हणून थोडीशी उदकाची दुरावस्था जाली. ॲक्च्युली आमी पॅरलल
बट मेन प्रॉब्लेम जो जालो आमठाण्याची गेट ओपन जावना तेजी आमी इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जावना ती आनी कन्सर्न जे कोण आसा इंजिनियर जबाबदार म्हणजे 7 दीस जर एखादी गेट ओपन जायना आसत हांव ती फक्त जायसर रावल्लो आयज फांतोडेर 5 जाली आनी जाल्या उपरांत आज उदक जें आसा पळय न्ही तें सगळ्यांक सुटलां सांजे पर्यंत म्हापशाच्या उदकाचो विशय सुट्टलो बार्देसांतल्यान बट कन्सर्न इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही तेजें स्ट्रिक्ट एक्शन जें आहा पळय न्ही घेतले WRDचे कन्सर्न इंजिनियर जे हेका लागतात आमच्या आमठाणे धरणा खातीर ताजें स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो. आमी आसा आमठाणे डॅमाचेर आनी आमठाणे डॅमाचे जे उदक सोडपाच्यो जे गेटी आसा त्यो गेटी गेले 10 दीस जाले ते ट्राय करताले तेजे ओपन जायनासले आनी त्या उपरांत काल तेंच्यांनी नेवीचे टॅक्निशियन हाडले आनी तेंच्यांनी ट्राय करून काल सबंद दीसभर आनी सबंद रातभर नायटभर काम केलें आनी आयज बुधवारा सकाळी 5 सुमार ही गेट तेंचे नेवीच्या टॅक्निशियनांनी ओपन केली आनी उदकाचो फ्लो हा उदक जे आहा ते सोडला आनी हें उदक आतां osnode ट्रिटमेंट प्लांटाक वयतलें आनी ते ट्रीट जावन मागीर जे बार्देस तालुक्याक 4 दीस जाले उदक ना हें सांज मेरेन किंवा फाल्यांच्यान कंटिन्युअसली उदक चालू जातलें अशें जे हेचे WRDचे आनी PWDचे वॉटर सप्लायचे जे इंजिनियर आहा तेंच्यांनी सांगला. स्टुडंटा खातीर आमठाणेच्यान हांव श्यामसुंदर फडते. दक्षिण गोंय SP सुनीता सावंत सध्या हेडक्वॉर्टर्सात. IPS टिक्कम सिंगाकडे दक्षिण गोंयचो SP पदाचो ताबो दिला. सुनीता हेडक्वॉर्टर्सात. फाटल्या 1.5 वर्स सुनीता दक्षिण गोंय SP म्हूण काम पळयताले. ताच्या वर्किंग स्टायलीचेर खंय काय आमदारांचे काकू चलताले. प्रकरण मुख्यमंत्र्या मेरेन गेल्ले. ते उपरांत सुनीता सध्या हेडक्वॉर्टर्सात. कोण म्हणटा सुनीताकूय सावथाक खंय पोस्टिंग नाका. In a surprise move, SP Sunita Sawant has been transferred from South Goa and she has been asked to report to police headquarters. In an internal communication, Tikam Singh IPS has been directed to look after South Goa district, though the formal order to this effect is yet to come. Mukesh Kumar for Prudent. मध्य प्रदेशातल्या जबलपूरच्या 25 वर्साच्या दुयेतीचे GMCत अवयव दान. ताका लागून 5 जाणांक नवे जीवदान. हिट अँड रन एक्सिडंटात जखमी जाल्ल्यान GMCत उपचार घेवपी ह्या मनशाच्या बायलेन अवयव दानाचो निर्णय घेतलो. एका निर्णयान 5 जाणांक नवजीवन मेळिल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन तिचो भोवमान केलो. दोनूय किडनी GMCत, काळीज मुंबय, लिव्हर अहमदाबाद जाल्यार लंग्स दिल्ली धाडल्यात. Yesterday in the night we got the second apnea test positive, and at that time a 25-year-old youth who had a head injury, we just asked the family was initially reluctant, but they could rise above their emotional feelings, and late in the night they agreed to donate the organs. He has donated heart, lungs, liver and 2 kidneys. The kidneys have come to Goa Medical College and the heart, lung and the liver has gone to Roto and Noto. This is the 6th such case that is being handled by Goa Medical College. I would like to thank Jagruti ji, because if not for her, this would have not happened, because you need to have that type of mindset, you need to be having that type of courage actually to agree to such a thing. And it's not something that is simple. Though we talk about it, we discuss it, we educate and counsel people, but I think it is because of courage. And it was a really unfortunate incident that took place, which was a hit and run accident, and due to which we are here today, and she has agreed, and she has actually agreed and to donate the organs of her husband, which already today I would like to also, I'm grateful to her, because of her so many other people are getting saved, and tomorrow somebody is getting a lease of life. This is something, and I on record I would like to ask, I've told our trust also, and I'm going to talk to the dean and our doctors here present, is that the education of the child will be taken care of by my personal trust, because somebody is going through some sort of pain, and that pain is something that has to be addressed. That's why I came here, just to say that the education part, the dean will create a nodal officer who will ensure that each and every aspect of Jagruti will be taken care of, and we will ensure that the education of the child is fully taken care of by us.
स्कूटर दिवपाची आसा म्हूण सांगून इंस्टाग्रामा वरवीं मडकयच्या एकल्याक तोपी माता प्रसाद म्हूण इंस्टाग्राम ID स्कूटर विकता म्हूण सांगून 67,000 खंय ट्रान्स्फर करून घेतले. गुगल पे वरवीं फारीक, मात स्कूटर दिलीच ना. पयशे दिल्या उपरांत फेक ID एक्सपोज. म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ, चौकशी चल्ला. फेक आयडीचेर CISFचो कॉन्स्टेबल म्हूण बरयला. तुम्ही पळयलां आसतलें की जे नेटवर्क हा इंटरनेटाचे त्या प्रमाणे जायते फ्रॉड केसीस वाडले आनी जायते लोक हांकां बळी पडलेले आसा. तशीच एक काल अशी एक केस जाली की पिंगू नार्वेकर हांणी कंप्लेंट दिल्ली आसा की ताका ऑनलायन माता प्रसाद CISF असो एक पोलीस कर्मचारी म्हणून ताणें फोन केलो आनी एक एक्टिवा विकपाक आहा म्हणून ताका ऑनलायनीचेर फोटो धाडलो आनी ती फोटवाचे द्वारे ताका रेट 67,000 ताणें सांगलें पे करपाक जाय म्हणून. त्या प्रमाणे ताणें गाडी ताका ती आवडली, नंबर पळयलो ताणें सगळें पळयलें आनी ती गाडयेक ताणें 67,000 ताच्या अकावंटाचेर जीपे केलें. जीपे केल्या उपरांत जेन्ना आयज ताका गाडीची डिलिव्हरी मेळटली म्हणल्यार ताणें परत त्या मनशाक सकाळीं कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार ते कॉन्टॅक्ट तेगेलो नॉट रिचेबल आसलो. ह्या सगळे हेजी गजाल येतना ताका जेन्ना कळ्ळें की ही फेक ID आसून ताका खंय तरी लुटला म्हणून, सो ताणें पुलीस कंप्लेंट सद्या मार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर हांगा केल्ली आसा आनी फुडलो तपास जो आहा मार्दोळ पुलीस करीत आसा. मार्दोळच्यान प्रोटेक्टा खातीर विवेक म्हापसा खोर्ले गंगानगरात एका अनवळख्यान पार्क केल्ल्या 6 स्कूटरींक उजो घालो. 3 स्कूटरी लासून काबार, 3 अर्द्यो लासल्यात. राती उसरा गजाल. म्हापशेचे पुलीस सध्या कर्म कोणाचे ते सोदतात. हे आता पळय माझे काल पयरच्या दिसा जाल्ले. तुझी गाडी उलपयली? माझी गाडी उलपयली एक्टिव 5G. ओके. सकाळच्या 4 पण आता पळय काल पळयत जाल्यार तेंच्याय 4 गाडयो पेट्रोल घालून उजो पेटयलो थंय ताका. पेट्रोल घातला? पेट्रोल घालून उजो पेटयलो ताका, नाल्यार तो हे इतले हे जावचे नासले. म्हणजे टोटल कितल्यो? आता टोटल 6 गाडयो आहा. 6 गाडयो? टोटल 6 गाडयो जाला. कित्या खातीर दिसता तुमकां घातली? आम्ही तरी पळय सर, आम्ही सकाळच्या 9 कामाक वचून सांजचे 6 येता. आम्ही वाड्या वयलेच कोणाक चड उलयना. तर आमचे दुश्मन कोण असतील ते आमकांय खबर ना. स्टार्ट तुझ्या गाडये कडल्यान? स्टार्ट माझ्या गाडया कडसून झाला. हांवें म्हटलें दिल्लीचें कितें चल्लां म्हणून मागीर म्हाका हेणी फोन केलो अर्जंटली यो म्हणपाक लागलो, उजो पालो ना म्हणपाक लागलो. मागीर तुज्या गाडयेक मातशें लागला म्हणपाक लागलो. मातशें मातशें हें जालां, डॅमेज जाला गाडी. मागीर राती आमी हांगा 3 सुमार आयिल्ले सगळे. मागीर आमी खूब ट्राय केलें गाडी करपाक. ताका म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 वर लागलो. 3:45 ती आग थांबली सारकें. बायकार गेल्ले सगळे. तेन्ना ते एक 7-8 मनीस आसले वयर बसलेले. वयर आमचे जंक्शनाचे पायप आहा ते एक गाडी लायतात पार्किंग करतात 4 व्हिलर. ते कुशीक ते बसून ते ओडटाले. हांवें कंप्लेन दिल्ली पुलीस स्टेशनान. सो भुरगे हांगा येता, भायले भुरगे येतात आनी ते ओडूंक बसतात थंयसर म्हणून. थंयच्यान मे बी जावंक शकता की बाबा ते भुरग्यांनी रिवेंज घेवपाक अशें कर्नाटक करता खबर ना. डावट तरी काय ना. पयर बी हांव थंय एक्टिव आहा ती पयर जाल्ले ते तेन्ना हांव 240 कामांतल्यान येयल्लो. तेन्ना सारको आसलो. एक 15-20 मिनटान ते काम करून गेला खंयच्यान तरी. खंयच्यान येता खंयच्यान वयता ते कांयच कळना आमकां. आमी आतां 40 वर्सां जाली हो पयले पण अशें व्हडल्या दुर्घटनाक अशें जाल्ले आसा. हेजे पयलीं केन्नाच जावंक नासलेले. आनी ह्यो पयलीं सगळ्यो गाडयो झरे कडेन आसताल्यो. तरी आमी तांकां रस्तो करून घेवन कॉन्सर्टान आतां दारान आसुनूय गाडी उजो घालता म्हणजे अजापाची गोश्ट. ही अशी कोणाकूच त्रास करिना. एका सायडीक गाडी आसा त्यो. आतां आमी इतले रिक्वेस्ट करूं शकता की पुलिसां कडेन की आमकां डेली पेट्रोलिंग करपाक पुलीस हाडूंक सांगात. पेडण्या बार्देस वाठारात सुमार 700 मायज व्यावसायिक ट्रक भायल्यांचे म्हूण पेडण्या बार्देस ट्रकवाल्यांच्या संघटनेचो दावो. भायल्या ट्रकाक लागून खंय तांच्या धंद्याचेर परिणाम जाता. कितल्या बिगर गोंयकारांच्यो गाडयो ह्या वाठारात चलतात आनी कितल्या जाणांनी रेंटाचेर गाडयो दिल्यात काय म्हूण संघटना ट्रान्सपोर्ट खात्या कडेन डाटा मागता. आमी आयज हांगा जनता वचोन एक लेटर घेवन येयल्ले की RTOक दिवपाक की जे आयज रेंट घेवन रावलेले आतां कोण भायले परप्रांतीयचे आसा लोक तेंच्या कडेन आतां कितल्यो गाडयो आसा, कितल्या जाणांक तुमी रेंटाच्या एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिल्लेले आसा हे आमी विचारपाक तांकां एप्लिकेशन दिलां. फक्त एप्लिकेशन दिलां. आतां फुडलो तांकां ते प्रॉपर म्हणजे सगळें डॉक्युमेंटेशन आमी करतले आनी फुडें कितें आसा तें ना. आमी खूब फावटी हेचेर उलयला सुद्दां. आनी आतां कशें जालां आयज गोंयकार खंय तरी प्रत्येक घंट्या भितरच्यान भायर सायडीन पयस वचत आसा आनी कमी जायत आसा. आनी परप्रांतीय जे भायले लोक येता ते हांगासर येवन खंय तरी रेंटाक रावता आनी ते स्वता आयज गाडयो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स घेवन आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता गोंयांत. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तेच्या खातीर हो एक आमचो एक आवाज. आमी उलयला खूब फावटी आनी लास्ट म्हाका दिसता लास्ट म्हयने तेच्या पयले एकदां आमचे
CM सरान एक हें दिल्लें की स्टेटमेंट दिल्लो की भायले लोक येवन आज गोंयांत धंदो करता ते खंय तरी आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक त्याचो इफेक्ट जाल्लो आसा तेव्हा जे आता कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्यांनी लोकल्सांक सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें असो एक त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा तेचें हें आसा एक समजा मनीस भायल्यान येता तो हांगा जर जॉब सर्वीस करता आणि तो आपल्या ट्रान्सपोर्टा खातीर स्वता पर्सनल व्हेकल घेवंक एक खंय तरी ताका हें आसा पण तो भायल्यान येवन आज हांगासर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे गुड्स कॅरियर व्हेकल घेता आणि स्वता हे ट्रान्सपोर्टेशन करता हे खंय तरी हे बंद जावपाक जाय हे बंद जालें तर आमचे गोंयकार जे भाव ट्रकान आसा हे आमच्या असोसिएशनान इतले मेंबर्स आसा ते खंय तरी फुडें वयतले किंवा ते धंद्यान रावतले नाजाल्यार आमी आमच्या फाटल्या पिढयेक आमचो हो ट्रान्सपोर्ट बिझनस हो आमच्या हातीन रावचो. फोंडे शारांत रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या पोन्न्या गाडयांचेर पालिकेन कारवाय सुरू केला. आपल्यो गाडयो उखलच्यो म्हूण पालिकेन कांय दिसां फाटीं लोकांक कळयिल्लें. 3 गाडयो कोणेच व्हेल्यो ना, त्यो पालिकेन जप्त केल्यो. शारांत ट्राफीक जॅम जाता, लोकांक पार्किंग सुवात मेळना म्हूण कागाळी. खासा रिपोर्ट. फोंडे शहरात रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या पोन्न्या गाडयांचेर फोंडे पालिकेन कारवाय करपाक सुरवात केल्या. आपल्यो गाडयो व्हरच्यो म्हूण पालिकेन कांय दिसां पयलीं लोकांक उलो मारिल्लो, मात कांय गाडयो तशेंच आशिल्ले. मंगळारा पालिकेन कारवाय करूंक गाडयो आपल्या जागेत व्हरून लायल्यात. मागीर ट्रॅफिका हेल्प घेवन एक 11 गाडयो आयडेंटिफाय केल्ल्यो ज्यो तश्योच आसात, लोक सोडून गेल्यात आनी बाकी लोकांक त्रास जाता सो त्यो काडलेल्यो. ह्या फाटी आमी परत एक ड्रायव्ह करून 4 गाडयो लिस्ट केल्ल्या फूल हांगा 4 गाडी ट्रॅफिक आनी क्रेन घेवन तेंच्यांनी हांगा हाडल्यात, शिफ्ट केल्यात त्यो. बाकीच्यो गाडयो लोकांनी हाडल्यात. सो टोटल 5 गाडयो हे केल्यात. लोक ह्यो अश्योच गाडयो पडलेल्यो आसा कितलीं वर्सां हालीं आनी बिल्डिंगे फुडें पडले आसा. सो बिल्डिंगेची जी पार्किंग लोकांक यूज करपाक ती ब्लॉक केल्या असली ह्यो जंक गाडयो दवरल्यात आनी सगळ्या. सो आता त्यो गाडयो तुमी ज्यो हाडून दवरल्यात तेजे मागीर तुमी कितें करतले? फुडलो प्रोसिजर ट्रॅफिक पुलिसांक आमी हें केला, रिक्वेस्ट केला त्यो रिलीज करपाचो कितें प्रोसिजर आसा. अदरवायज कांयच जायना जाल्यार हालीं म्हाका दिसता कलेक्टरांनी एक स्टेप्स घेतलेले लोकांक सांगून आयडेंटिफाय करून त्यो डिस्पोज करपाक फुडलो. त्यो लिफ्ट करपा लागून फाटल्या वर्सा जे म्युनिसिपालिटीन डिसिजन घेवन जवळ जवळ 20 वयर गाडयो सिटीन आनी ज्यो म्युनिसिपालिटी हद्दीन आहा त्यो टो करून हांगासर ह्या ग्रावंडार हाडून दवरलेल्यो. त्याच प्रमाणे ह्या वर्साय तेंच्यांनी ती मोहिमा ती कंटिन्यू दवरलेली आसा आनी पयर सुद्दां आमी पळयल्या की जायत्यो गाडयो ज्यो बंद अवस्थेन आसा आनी ज्यो खूब वर्सां जालीं ते एकाच जाग्यार खंय तरी रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरता, त्यो गाडयो ते जे पुलिसाची क्रेन आहा त्या क्रेनी द्वारा टो करून हांगासर म्युनिसिपल जाग्यार हांगा हाडून ते सद्या दवरतात. जेन्ना फुडें जी पार्किंग वेवस्था आहा थंय लोकांनी एबिडेंट गाडयो ज्यो आपल्यो आहा त्यो दवरच्यो न्ही असोय संदेश जो आहा तो चेअरपर्सनान ऑलरेडी लोकांक दिल्लो आसा. पुणेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सोविमाच्या नागालँड क्रिकेट स्टेडियमाचेर जाल्ल्या मॅचीत 5व्या आनी निमाण्या दिसा गोंयान रणजी ट्रॉफी प्लेट फायनलीत नागालँडाक 362 रनांनी हारोवन जैत जोडले. गोंयान बॅटिंग तशेंच बॉलिंगेतूय वर्चस्व राखले. गोंयान 578 रनांनी टार्गेट दवरिल्ले. मात गोंयच्या बॉलरां मुखार नागालँड फक्त 215 रन काडूंक पावले आनी गोंय जिखले. पळोवया राती उसरा आयिल्ली खबर. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.